श्री लयराई देवीची जात्रा जातकीच दुसऱ्या दिसाच्यान कौलोत्सवाक सुरवात जाता। 4 दीस हो कौलोत्सव मनयतात। कौला निमतान चारूय दीस शिरगांव वाठार भक्तिमय आनी उमेदीच्या वातावरणाक न्हावन वता। निमण्या दिसा वडाच्या वाडो वाठारात घराघरांनी कौल दिले उपरांत राती देवीचो कळस देवळांक वतकच परंपरे प्रमाण कौलाची सांगताय जाता। जात्रेक येवप शक्य जावंक ना ते भाविक शिरगांवा येवन देवीचो कौल घेतात। कौलां सुरळीतपणान जावची म्हणून पुलीस नदर दवरून आसात। आता जात्रा आमची बरी भशेन जाल्लेली आसा आनी आतां कौलांक आमचे सुरवात जाली आसा। तेन्ना सगळ्या भक्तांनी आपण कौला खातीर येवचें आनी सगळ्यांनी वेवस्थीत संतपणान आनी थंड हितून रावन आमकां सहकार्य करचें। आनी कौला शेनवार पर्यंत कौला चालू आसतली। शेनवार दीस रात्री मागीर उशिरा देवीचे आगमन देवीचे मंदिरान परत आगमन जातलें, देव मंदिरान वयतलो। तेन्ना सगळ्या भक्तांक तुमकां शिस्त पाळची। जशी जात्रेक तुमी आमकां जशें सहकार्य केलां तशें कौलांक सहकार्य करचें। कसलीच गडबड करूं नाका। सगळ्यांनी वेवस्थीतपणे कौल घेवन देवीचे आशिर्वाद घेवचे अशी हांव तुमकां सगळ्या देवस्थान तर्फे मागणी करता। प्रेमेंद्र शेट हेणी ह्या कामा खातीर तेंच्या मार्गदर्शना खाली गव्हर्मेंट सरकारची सगळी यंत्रणा फाटले 2 म्हयने सामकी नेटान काम केलें आनी ह्या वर्सा जात्रेक सामकें सक्सेस केलें। कित्याक लास्ट इयर जे घटना घडली ते घटनेचे हांगासर कांयच जावंक नासलें। ह्या वर्सा कांयच जावं नाका म्हणून सरकारान मोठी पावलां उचललेली आसली। फायर डिपार्टमेंट हे सगळे डिपार्टमेंटांनी सगळ्यांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमकां बरी मदत केली आनी इतकेशी मदत केली की कसलेच कांय आमकां कमी पडोंक ना। मोठी फाटल्यान देवळाच्या फाटल्यान बॅरिकेड्स घालून लोकांची एक वेवस्था बरी केल्ली आनी लोक भक्तगण सगळे त्या बॅरिकेड्सांसून पास सगळे येवन सगळ्यांक दर्शन फ्रीली दर्शन मेळ्ळें देवीचें। तशेंच दोंडांक सुद्दां पुलिसान सामकें सिस्टमॅटीक होमखणा पर्यंत हाडून सगळे लोक होमखण पार करून गेले आनी ह्या कामी आमकां सगळे सरकारचे आमकां खूब हे मेळ्ळ्यो। भक्तगणांक आनी सगळ्या लोकांक आमी जनतेक हांव एक उलो मारता, तांकां नम्र विनंती करता सगळ्या भक्तांनी कौलांक येवचें। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।